उगडास काडून वायटांतावन बरेपणा उतरूंक आमकां जागोवची रात ही देखून ह्या देवस्तुतीन 4 भाग आसात. पयलो भाग उजवाडाची रीत, उज्याचे आशिर्वाद आनी पास्कांचे वातीचे तयाराय. दुसरो भाग देवाचे शब्दाची रीत. तिसरो भाग उदकाचेर आशिर्वाद आनी पवित्रान. चौथो भाग मिसाच्या बलिदानाचो संभ्रम. या 4 भाग अर्थ बरीत तर ह्या पवित्र देवस्तुतीन क्रियाळ रितीन वांटो घेवया आनी पूर्ण जीवन क्रिस्तांतय आनी आमच्या जीवनपणांतय आमचो भावार्थ जिवाळ करया. आता सर्वांनी इगर्जेच्या भायर सांगता मेळचें. भावन आणि बहिणीनो, हे पवित्र रात्री जेसू ख्रिस्त आमचो सोमी मेल्ल्यांचो पुनर्जीवन जालो. देखून हे राती पवित्र सभा आखे पृथ्वीचेर पडलेल्या आपल्या भुरग्यांक सगळी संगता मेळून जागी रावंक आणि मागणी करूंक आपयता. मरणांचो जीवन जावन जेसून मरणाचेर जैतवेलें हे ताचें पास्क. ताच्या पास्काच्या जैतांत आमकांय वांटो आसा. तर देवाचें उतर आयकून आनी जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचो गूढ संभ्रमण सुमयाच्या पास्काचो आमी आतां भक्तीपणी उगडास करया. हे परी ताच्या जैतांत आमकां वांटो मेळटलो आनी ताचे सांगता देवाचोवें आमी जियोंक पावतले हांव हो आमचो तीर्भरवसो. प्रार्थुया. देवा, तुज्या पुता वरवीं फरजळाचो उजो भावार्थ्यांक तुवें दिलाय. हो नवो उजो पवित्र कर आनी ह्या पास्काचे परबे वरवीं आमच्या काळजांनी सर्गाचे अत्रेक पेटय आनी निर्मळ मनाची आमकां करून सस्ताच्या परजळाचे परबेक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
आता आमी वातीचो रीत आमी आरंभ करता. क्रिस्त काल आणि आज, आरंभ आणि अंत, अल्फा आणि ओमेगा, सर्व काळ आणि शेकडे ताचेस, ताका महिमा आणि राजपदवी ससनाच्या ससनाक आमेन. आपल्या पवित्र आता मी जेजूचे 5 घाई या वातीचेर कांसयता आणि आपल्या महिमेवंतू गाया वरवीं जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आमकां राखूं आणि सांभाळूं. आमेन. उजवाड महिमेन जिवंत जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताचो गावडावन काळोख अंधकार आमच्या काळजा आणि मतीचो. उजो आणि उजवाड पृथ्वी रचून सुरवेत अंतकारात भरुले पृथ्वीक देवान पयले उजवाड रचलो. देवान काळोख रचून ना, बगात उजवाड रचून काळोख नापायस केलो. ही जावन आसा पयली उतरवणी वा पास्क सगळ्या मनशा कुळाची. हो पास्क उटास काडून उजो आशिर्वादीत करता. पातकाच्या आणि मोरणाच्या काळाचे जैत वेल्ल्या क्रिस्ताचो उगडास काडून त्या पवित्र उजव्यात पास्काची वात पेटयता. पेटयली पास्काची वात उबंतर या आता 3 जाग्यार रावन आपले क्रिस्ताचो उजवाड म्हूण गायता. ताका आमी देवाचे व्हड उपकार म्हूण जावप दिवची. दुसरे पटी जम्या मजगत या पास्काची वात उबारतना सर्वांनी ते वातीत थावन आपापल्यो वत्यो पेटोवचो. तिसरे पटी याजाक वेदी मुखार रावन गायतना देव मंदिराचे दिवे पेटतले. आपले क्रिस्ताचो उजवाड
आपले क्रिस्ताचो उजवाड पास्काची परगटणी आता म्हणयारी पास्काची परगटणी करता आदी म्हाका संपर्क साधनांतल्या काळार लोकांक खबर दिवचे खातीर रस्त्यांनी दोंगरांनी दोंगरो पेरयताले. तशेंच आतां ह्या जाक जेजू पुनर्जीवन जाल्ली बऱ्यांतली बरी खबर गिताद्वारी आमकां सर्वांक परगट करता. हे एक पास्काचे वातीचे फुगलीक उसारचे पुरातन आनी अर्थभरीत गायन. पास्काची वात पुनर्जिवंत जेजूचे प्रतिरूप देखून ही जेजूची स्तुती ध्यानपणी गिता भितर सरून पुनर्जिवंत जेजूक होगळसिया. संतोष बरीचाया देवदूतांच्या दळपारानो खुशाल कायेन गाया सर्गींच्या सगळ्या पदव्यानो जैताची तुतुरी वासो संसाराच्या सीमा पर्यान ही बऱ्यांतली बरी खबर मोळबा पर्यान प्रगट करा. जेजू पुनर्जीवन जालो मरणाचेर जै ताणे वेले जै ते वंता राजाक जय जय. आख्खे हे पृथ्वीच्या रस्नांनी उठा उठा जागी जाया संतोषान उल्हासान आनंदान होगळीक दिवून कोम शिंगांगा सोन ढोल गुमठा मोडून दबचाचो गण गण करा. जेसू पुनर्जीवन जालो ताचो चळक ताचो परमळ तुमकां प्रगस बरीत करता. सासनीक राजान आपले महिमेन तारक सुर्यान आपल्या तेजान तुमचो काळोख नपैंच केलो. आनंद बरीत जातूं पवित्र साबे आमचे हे माये
रडण्याचे दीस संपले, आनंद तुझो उक्ती दाखय. होम केल्ल्या मेंढऱ्याचे जैतेवंत राजाचे पतीने सुभागी. पांघरा जरीची मणका मोत्यांनी शृंगायलेली कापडाने सोहून ये, पतीक मेळोवंक ये. तारकाचे हकले होरेत आयलो हो पळे, सूर्या बरी ताची तुजेर फांगता महिमा. जीवन जाल्ल्या सुम्या कीर्तन जयकार गाजोन, हांगा जमा जाल्ल्या क्रिस्ती भावार्थ्याच्या उद्गारा उल्हासानी आमचे हे देव मंदिर आता गणगणून दी. देखून सगळी तुम्ही पवित्र उजवाडाचे विचित्र परजळाचे बोंगती एकठांय जाल्ली. भाऊ भयणी मोची करी, देवा बापा लागीं मोचे खातीर मागा. फावो नासता म्हाका आपल्या मणयाराच्या अंकान ताणें घेतला. ताच्या उजवाडाचो परजळ म्हजेर पडून हे स्वातीचे स्तुती गावूंक म्हाका ताची कृपा मागून घेया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशी आमी करूंक फावो. दिस नासल्या देवाक सर्व पदवेदारा बापा आणि ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताक काळजा मनाचे सगळे भक्तीन तशेंच ताळ्याचे सगळे सक्तीन आमी वाकणूक आनी किर्तूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे बदलेक जेजून सासनाच्या बापा आदावांचे रीण फारीक केले आनी पुरविल्ले पातक मोगान विक्रायलेल्या आपल्या रक्तान धुवन काढले. खरो मेंढरो मारून ताच्या रक्तान भावार्थ्यांची दारां पवित्र जातात. तीच आयची पास्काची परब. आदी मागा आमच्या पुर्वजांक इस्रायलाच्या पुतातुपान इजिप्तांतली भायर काडून पाय भिजय नासतना तांबडा दर्यांतल्यान तुवें उतराशी केल्ली ती रात हीच. एका खाम देवाच्या पवित्रायेंत वांटो दिता ती रात हीच. मरणाच्यो सांकळी तोडून उडोवन जैताचो भावटो घेवून जेजू फोंडांतलो उठलो ती रात हीच. आमकां ताणें सोडूंक नासली जाल्यार जुल्मून आमकां कितें फायदो. कितली विचित्र आमचे थंय तुजी काकूळट, कितली तुजी दया, कितलो चिंतना उरतो उच्चारा बायलो. अमोलीक अपरिमीत माया मोग तुजो
सोडोवच्या खातीर गुलामांक दिलोय तुवें तुझ्या पुताक. तू बाबा बिन गरजेचें जेजूच्या मरणान पैंसलां तें पाताक आदावाचें. इतलो उत्तम इतलो बरतो सोडवणदार फावो जालो कितलो भागी अपराध तो. जेजू मरणांतलो जीवन जालो तो वेळ जाणा जावंक आनी बगूंक फावो जाल्ली खरीच भागी ही रात. जे राती विशीं बरयलाय आदी आसा सारकी रातभर चळटेली. तुझ्या संतोषांत रातच जातेली म्हजो उजवाड ती रात हीच. हे रातीची पवित्रताय खोटेपणान पैंच करता. अपराध सगळे धुवन काडटा. पातक्यांक परतून नेणटी करता. दुखेस्त जाल्ल्यांक बुजवण दिता. गर्विमानी भागावन धरता. उजो पालवून थांबोवन मोगां काळजां एकवटायता. वेगळी आसत्यांक सर्गार पृथ्वेक एकामेकाक लागीं हाडटा. देवा आनी मनशां मदें संपूर्णाय एकवट सोडता ती भागी रात हीच. हे पासोद भोव पवित्र बापा, हे आनंद भरीत राती खातीर आमी करता वाकणेची भेटवणी. तू मैपासान बांदून घे. मोवांच्या मुसांच्या वावरान घडलेली तुझ्या मणियराच्या हातांतल्यान ओपलेली. तुझे पवित्र सभेन दबाजान समर्पिली ही पास्कांची वात तुझे मुखार जोडोवन दी. फांटून गेल्लो तरी उणो नाहान जाल्लो काळजांनी विश्वास पेटयतलो. शांत दुलो बुजो तो आमच्या दोळ्या मुखार उबो केल्लो. तुझ्या मनाक ल्हव ल्हव कोडून वेता तो. मेणाचो पर्जळीक खांबो तो. तर आतां अनंत बापा, आयचे राती उबोवन वेल्लो काळोख येना जावंक परतो. ही आमची पास्काची वात तुझ्या नावाक ओपलेली. स्तुती गितान कीर्तिल्ली निरंतरी पेटलली. आमचे मोदे आसोवन दी. सर्गांत दिव्या संगती ताबन आसतना परसळून ती तुका मानते तसली जावन दी ओपणी परमोळी. सकाळच्या सुर्याक लेगून मेळोवन दी तिचो उजवाड. हांव वर्णिता तो सूर्यो अस्तम नासलो सूर्यो. जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. मेल्ल्या मोदें परतल्लो तो शांतीन आमची काळजां भरता. मनशा कुळाक प्रकाश घालता. आनी तुझे सोवे बापा महिमेन बसून रात चलयता. नित्य काळी सासनाच्या सासनाक. आमेन. सर्व आमच्या वाती पालवोवया आणि सर्व आमी बसया. दुसरो भाग, देवाच्या शब्दाचो संभ्रम. देवाच्या शब्दाचो संभ्रम जावन आसा पास्काच्या जगरणेची बुनयाद.
9 वचपां आयच्या नियाळाक सुचयल्यांत. तांतलीं 5 वचपां म्हणजे 3 पोरण्या सोल्ल्यांतलीं आनी 2 नव्या सोल्ल्यांतलीं मात्र आयचे रती आमी परगटतले हांव. ह्या वचपांनी मनशाकुळाचे सोडवणीची कथा हंत हंतांनी उगडापी जाता. हर एक वचपा उपरांत अंतर्गीत आसा. पोरण्या सोल्ल्यांतलीं वचपां संपतात महिमा देवा गावून जेजूचे पूर्ण जिवनपण परगडची नव्या सोल्ल्याची वचपां आसतली. पोरण्या सोल्ल्यांतलीं वचपां जावप गीत आनी प्रार्थना संपतस वेदीचेर दवरलेल्यो वाती पेटयतात. उपरांत महिमा देवाक गायतात. देव मंदिराचो घंटी वाजयतात. बोमोगोचेनो इगर्जेंत आनीकी 100 लोकांक बसचो जागो आसा. जर तरी कोणाक म्हणी भायर बसका मेळवना तांणी इगर्जेच्या उजव्या बगलेक म्हणजे तुमच्या दाव्या बगलेक येवन बसयेत. ह्या उजव्या बगलेकी हांगासर थोडी बसका खाली आसात. जर तर कोणाक म्हणी बसका मेळवना गुवळी परिशे संध्यांनी तांकां भितर येवच्याक अवकाश करून दिव्येत. ह्या कुशीक आसात. बोमोगोच्या बाबांनो आनी भयणीनो, दाबाजेक जागरण आमी सुरू केल्या. आतां शांत काळजांनी देवाचें उतर आयकुया. पुर्वींच्या काळार देवान आपले परजे कशी सोडयली आनी आतांच्या काळार आपल्या पुताक आमचो सोडवणदार जावच्या कसो पाटयलो तें आमी ध्यान म्हणी नियाळया. आनी हे पास्काचे संभ्रमणेंत आमचे भितर सुरू केल्लें सोडवणेचें काम आमचो देव संपूर्ण एक पंथाक फावो म्हणून मागया. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली. आदी सागोराचेर अंकर बरोवन आसलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतालें. देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. देवाक उजवाड बरो दिसलो. देवान उजवाड काळोखांत विंगड केलो. देवान उजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात म्हणून नांव दिलें. सांज जाली, सकाळ आयली ओ पयलो दीस. देवान म्हळें उदक 2 वांटे करूंक उदका मदें एक अंतरळ जावं. आनी तशेंच जालें. देवान अंतरळ केलें आनी अंतरळा सकयलें उदक अंतरळा वयल्या उदकांत विंगड केलें. देवान अंतरळाक आकाश म्हणून नांव दिलें. सांज जाली, सकाळ आयली ओ दुसरो दीस. देवान म्हळें आकाशा पोंदलें उदक एका सुवातेर जमा जावं आनी सुकी धर्ण दिसूं. आनी तशेंच जालें. देवान सुके धरणीक भुमी आनी उदकाचे राशीक दर्यो म्हणून नांव दिलें. आनी देवाक तें बरें दिसलें. देवान म्हळें भुमी वनस्पती उत्पन्न करूं आनी सौर जिनसाचीं बी दितलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूख उत्पन्न जावं. आनी तशेंच जालें. भुमीन वनस्पती उत्पन्न केली. सौर जिनसाचीं बी दितलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूख जाले. देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली हो तिसरो दीस. देवान म्हळें दिसांत रात वेगळी करूंक आकाशाचेर दिवे जावं. काळ, दीस आनी वर्सां दाखोवंक ते उपकारूं. पृथ्वेक उजवाड दिवंक आकाशाचेर ते दिवे आसूं. आनी तशेंच जालें. देवान 2 व्हड दिवे रचले. व्हडलो दिवो दीस चलोवंक आनी धाकटो दिवो रात चलोवंक. आनी नखेत्रांय ताणें रचलीं. पृथ्वेक उजवाड दिवंक दीस आनी रात चलोवंक आनी काळोखांत उजवाड वेगळो करूंक देवान तांकां आकाशाचेर घालीं. आनी देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली ओ चवथो दीस. देवान म्हळें उदक प्राणी आनी भरूं आनी सुकणी भुमी वयर अंतराळार उबूं. आनी तशेंच जालें. देवान सौर जिनसाचे व्हड व्हड माशे आनी उदकांत हिंडांनी भोंवतेले प्राणी रचले आनी सौर जिनसाचीं पाकाट्याचीं सुकणीं रचलीं. देवाक तें बरें दिसलें. देवान तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें वाडा आनी चडा, दर्याच्या उदकांत भरा
आनी सुकणी पृथ्वेचेर उदंड सोडूं. सांज जाली, सकाळ आयली वो 5वो दीस. देवान म्हळें, पृथ्वेचेर सोर जिणसाचे प्राणी उत्पन्न जावं, जानवरां, जीवदाळी आनी रानवट मनजाती. देवान सोर जिणसांच्यो रानवट मनजाती, जानवरां आनी जीवदाळी रोसल्यो. देवाक तें बरें दिसलें. आनी देवान म्हळें, आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सोर रानवट मनजातींचेर आनी धरणीर सरतल्या सोर जीवदाळींचेर मनीस अधिकार सोलो. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रोसलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रोसलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचलीं. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा, पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे हदीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीर जियेतल्या सोर मनजातींचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें, आपले सगळे पृथ्वी वयलीं सोर बीन दितलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे सोर रूख तुमच्या खाणा खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सोर रानवट मनजातींक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणीर सरतल्या जीवदाळींक, जिवाचो स्वास आसलेल्या सोर प्राणयांक, सोर जिणसाचें तण आनी झाडां खाणा खातीर दितां. आनी तशेंच जालें. देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली वो 6वो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी ताची नेटोवणी संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपणें हातीन घेतिल्लें काम सोंपयलें. आपणें सगळें काम सोंपयताच 7व्या दिसा ताणें विशो घेतलो. देवाचें उतर हें. तुझ्या आज्ञाक सर्वेस बरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. तुझ्या आज्ञाक सर्वेस बरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. आज्ञा मुझ्या सर्वेस बराक ना वार. सर्वेस बरा मुझा देवा कितलो तू वरतो. मैमेन आनी वैभवान भरलो प्रकाश भरीत मानता नेसलो. तुझ्या आज्ञा सर्वेस बरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. पृथ्वी तुवें तिचे बुन्यादीचेर बांदून हाडल्या. ससनाच्या ससना ती तिरगट केल्या. मंता परी दर्यान तिका पांगून धरल्या. तिची पर्वत आनी दोंगर उदकान बुडून आसा. तुझ्या आज्ञा सर्वेस बरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. कितली विविध तुझी कृत्यां सर्वेस बरा. जन्वायेन सर्व वस्तू तुवें केल्या. पृथ्वी सगळी तुझ्या रसन्यांनी भरल्या. सर्वेस बराक नावाड आज्ञा मुझ्या
प्रार्थुया. सर्व पदवेदरा सासनाच्या देवा, तुझ्या करण्यांची मांडावळ सदांच अजापांची अरंबाक तुवें संवसार रचलोय, त्या वरन अदीक उत्तम संवसार काळांच्या शेवटाक तुवें रचलाय तो. कित्याक ह्या नव्या संवसारांत जेजू क्रिस्त जालो आमची पासकांची बली. तुवें सोडयलेल्या तुज्या भुरग्यांक हें सत समजूंक दी म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी देवान अब्रामाची परीक्षा केली. ताणें ताका उलो केलो. अब्रामान जाप दिली, आबळे हांव हांगा आसां. देवान म्हळें, गे तुज्या पुताक, तूं मोग करताय त्या तुज्या एकल्याच पुता इजाकाक आनी वोस मोरिया गांवाक. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार म्हाका ताचो यज्ञ भेटय. दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें अब्राम उठलो आनी ताणें आपले गाडू आयते केले. आपल्या दोगा साकराक आनी इजाकाक ताणें आपणा संगी घेतले. होम बली भेटोवंक लांकोड ताणें फोडले आनी देवान दाखयलेले सुवातेर तो भायर सरून गेलो. तिसऱ्या दिसा अब्रामान आपले दोळे उबारले आनी ती सुवात पयसतावन ताणें पळयली. तेन्ना अब्रामान आपल्या साकराक सांगलें, गाडवा सांगता तुमी हांगा रावा. हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचून स्तुती करता आनी उपरांत तुमचेशी पाटी येता. अब्रामान होम बली भेटोवंक लांकोड घेतले आनी ते इजाकाच्या कांद्यार दिले. आपल्या हातांत उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगी सांगता मुखार समकले. मुखार वता आसतना इजाकान आपल्या बापय अब्रामाक उलो केलो. बापा, कितें पुता ताणें विचारलें. इजाकान म्हळें, आबळे उजो आनी लांकोड हांगा आसात, पूण होम बली भेटोवंक शेळी खंय आसा. अब्रामान जाप दिली, होम बलयेक शेळी देवूच पळयतलो. आनी ते दोगी सांगता मुखार समकले. अशें ते देवान दाखयलेले सुवाते येवन पावले. थंय अब्रामान एक वेदी बांदली आनी तिचेर लांकोड मांडले. आपल्या पुताक इजाकाक ताणें बांदलो आनी वेदीचेर लांगडा वयर दवरलो. उपरांत अब्रामान आपल्या पुता जुशी मारूंक हातांत सुरी घेतली. तेन्ना सर्वेस्वराच्या दुतान सर्गार्तावन उलो मारून म्हळें, अब्राहम, अब्राहम. ताणें जाप दिली, आबळे हांव हांगा आसां. दुतान म्हळें, भुरग्यांचेर हात उखल नाका आनी ताका कांयच वायट करिनाका. तूं देवाक भियेताय म्हूण आतां म्हाका समजलें. कित्याक तुज्या एकल्याच पुता देवाक भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. तवळ अब्रामान आपल्या भोंवती दिश्ट घाली आनी ताच्या फाटल्यान एक जिलकुटांत शिंगा शिरकोवन आसलेलो एक बोकरो ताणें देखलो. अब्रामान वचून त्या बोकऱ्याक धरून हाडलो आनी आपल्या पुता बदला ताची होम बली भेटयली. अब्रामान त्या जाग्याक याहे इरे म्हूण नांव दिलें. देखून आज पर्यंत अशें म्हणटात, दोंगरार सर्वेस्पोर आपणाकच पळोवंक दिता. सर्वेस्पोराच्या दुतान सर्गर्तांव दुसरे पुटी अब्रामाक उलो करून म्हळें, म्हज्या नांवान हांव सापूत दितां अशें उलयता सर्वेस्पोर. तुवें हें केलाय देखून आनी तुज्या एकल्याच पुता म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी मोळबा वयल्या नेकेत्रा परी आनी दर्याचे वेळेर आसलेले रेवे परी तुजी संतत हांव वाडयतलो. तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजे संतती वरवीं संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतर हें.
तुझे राव पातेला सांभाळ तू म्हाका देवा कित्याक तुझे राव पातेला सर्वेस्परा तूच मुझे दायज आनी मुझे पिबन पाद मुझे जिणेचो फुडार आसा तुझ्या सातान सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव तो व्हरतलो तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदेंच हालचो ना सांबाळ तूं म्हाका देवा कित्याक तुझे राव पातेला देखून म्हजें काळीज उरलां आसता म्हजो आत्मो दादोसकायेन उमाळटा म्हजी कूड लेगून सवस्कायेन जियेता कित्याक तूं म्हाका पाताळांत सांचो नाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ता कुसाडाय देखून दिवचो नाय सांबाळ तूं म्हाका देवा कित्याक तुझे राव पातेला तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तुझे सदरे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्यार सासणाचें सूर सांबाळ तूं म्हाका देवा कित्याक तुझे राव पातेला सांबाळ तूं म्हाका देवा कित्याक तुझे राव पातेला प्रार्थुया भवरत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझी भुरगीं जावचें देणें तूं मनशांक दीत आसाय आनी असो तुजे बसवणेच्या भुरग्यांचो अंक सगळ्या संवसारार वाडयत वेताय तुवें सोपत घेवन उतर दिलाय त्या प्रमाणे ह्या पास्काच्या गुटा वरवीं तुज्या साकरा आब्रामाक सगळ्या परजांचो बापूय करताय तर सगळ्या लोकांक तुज्या मोगाच्या पवण्याक पाळो दिवंक फाव कर म्हूण आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप सुरेस्परान मोइजेक म्हळें तूं म्हाका कित्याक बोब मारताय इस्रायेलीतांक वयर फुडें व्हरूंक सांग तुजी बेतकाटी उबार तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी दर्याचे 2 वांटे कर अशें इस्रायेलीतां दर्या मदें सुके धरणी वयल्यान चलतलीं आपले हांव इजिप्तकारांचें काळीज धरून करतलो आनी ते तुमची पाट धरून येतले आनी हांव फारावेचेर आनी ताचे फौजेचेर ताचे रथांचेर आनी ताच्या घोड्या सवारांचेर जैत व्हरून म्हजी महिमा दाखयतलो जेन्ना फाराव्याक ताच्या रथांक आनी ताच्या घोडे सवारांक म्हजी महिमा दाखयतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण इजिप्तकार वळखतले इस्रायेलीतांचे फौजे मुखल्यान वेतलो तो देवदूत आपलो जागो बदलून तांच्या फाटल्यान येवन रावलो तशेंच कुपाचो कांबोय मुखल्यान वेतालो तो फाटल्यान येवन रावलो अशें तो कांबो इजिप्तकारां आनी इस्रायेलीतां मदें आसलो राती तो कुपाचो खांबो इजिप्तकारांचेर काळो घालतालो आनी इस्रायेलीतांचेर उजवाड फांकयतलो अशें रातच्या वेळार
तांकां एकामेका लागीं सरूंक जालें ना. मोइजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सरस्परान सगळी रात उदेंती तावन एक वादळ धडलें. अशें ताणें दर्यो सुकयलो आनी उदक 2 वांटे जालें. इस्रायल परजा सुके धरणे वयल्यान दर्यांत भितर सरली आनी तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वंती परी उबें रावलें. इजिप्तकार तांची पाट धरून आयले. फाराव्याचे 6 घोडे, ताचे रथ आनी ताचे घोडेसवार तांच्या फाटल्यान दर्यांत भितर सरले. फांत्या पारार सरस्परान उज्याच्या आनी कुपाच्या खांब्यार तावन इजिप्तकारांचे फौजेचेर आपली दिश्ट घाली आनी तांकां दुस्पटायले. तांच्या रथांची चक्रां ताणें रोंबयलीं आनी तांकां फुडें वचूंक कश्ट मारले. तेन्ना इजिप्तकारांनी म्हळें, आमी इस्रायेलींतां तावन पळोवन दवया, कित्याक सरस्परस तांचे पक्षेन इजिप्तकारां विरोध झुजता. सरस्परान मोइजेक म्हळें, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी उदक परतून इजिप्तकारांचेर, तांच्या रथांचेर आनी तांच्या घोडेसवारांचेर येवन पडतलें. मोइजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सकाळ येताना दर्यो आपल्या सदांच्या जाग्याक फाटीं आयलो. पळोवन धांवतेल्या इजिप्तकारांक उदक मुखारच मेळ्ळें आनी सरस्परान तांकां दर्या मदें झाडून उडयलें. उदक फाटीं आयलें आनी इस्रायेलींची पाट धरून दर्यांत भितर सरले फाराव्याचे रथ, ताचे सगळे फौजेचे घोडेसवार तांतूं बुडले. कोणूच एकलो वाचून उरलो ना. पूण इस्रायल परजा दर्या मदें सुके धरणे वयल्यान चलून गेली. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वंती परी उबें रावलें. त्या दिसा सरस्परान इस्रायल परजेक इजिप्तकारांच्या हातांतली निवारली आनी तांणी दर्याचे देगेर इजिप्तकारांची मोडी पळयली. सरस्परान आपल्या बळिश्ट हातान इजिप्ता विरोध केल्लीं कृत्यां इस्रायलींतांनी देखलीं. लोकांक सरस्पराची भिरांत दिसूंक लागली आनी तांणी सरस्पराचेर आनी ताच्या सेवकां मोइजेचेर पातयेणी दवरली. तेन्ना मोइजेन आनी इस्रायलींतांनी सरस्पराक हें किर्तन गायलें. सरस्पराक हांव किर्तन गायतां, कित्याक महिमेवंताचें जैत घोड्यांक आनी घोडेसवारांक उडयल्यान ताणें दर्यांत. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पराची कीर्त गाव्या, महिमेवंत जैताने सोडा. सर्वेस्पराची कीर्त गाव्या, महिमेवंत जैताने सोडा. हांव सर्वेस्पराची कीर्त गायतां, कित्याक महिमेवंत जैताने सोडला. घोड्याक आनी घोड्या सवारांक दर्यांत ताणें शेवटिल्या. सर्वेस्पर मुजें बळ आनी मोजें रान. तो म्हजो तारो, तो म्हजो देव, ताका हांव वखणटां. म्हज्या बापायचो देव तो,
स्वराची गीत गाव्या वैमेवून सैताने सोडला दर्याच्या गुंडायांनी ताका वेडो घालो फातरा बरी ते तळा पर्यंत पावले तुझो उजवो हात सर्वेस्परा आपले पदवेन महिमेवून जाला तुझो उजवो हात सर्वेस्परा दुस्मनांक पाडाव करता सर्वेस्पराची गीत गाव्या वैमेवून सैताने सोडला सर्वेस्पराची गीत गाव्या वैमेवून सैताने सोडला प्रार्थुया. देव आमच्या बापा, तुजी आदली विस्मितां आमच्या काळार आमच्या दोळ्या मुखार परजळतात. तुज्या उजव्या हाताच्या बळान एके परजेक पिडापीड दितेल्या फारव्याच्या हातांतली तुवें सोडयली. तेंस अजापाता नव्या जल्माच्या उदकान सगळ्या परजांक सोडवण दिवन तूं करताय. तर आखे प्रितुमेच्या सगळ्या मनशांक भावार्थान अब्रामाची भुरगीं जावंक आनी विंचलेले परजेक वडवीक जोडूंक फाव कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. एझेकियल प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. मनशा पुता, इस्रायेलाच्या घराण्याची मनशा आपल्या काशा देशांत वस्ती करतली तेन्ना ताणें आपले सालीन आनी कर्तुवांनी तो बसटायलो. देखून हांवें तांचेर म्हजो राग काडलो, कित्याक तांणी देशांत रगत वारयल्लें आनी आपल्या मुर्ती वरवीं तो बसटायल्लो. हांवें तांकां राष्ट्रा मदें शिंपडायलीं आनी सगळ्या देशांनी तीं दुस्पटलीं. तांचे साली आनी कर्तुवां प्रमाणे हांवें तांची मुनसुबी केली. पूण राष्ट्रा मदें तीं आयलीं तेन्ना तांणी सगळे कडेन जंय तीं आयिल्लीं थंय म्हजें पवित्र नांव बसटायलें. अशें लोक तांचे विशीं म्हणूंक लागलो. ही सर्वेस्पराची परजा, तरी तांणी आपलो देश सांडचो पडलो. पूण इस्रायेलाच्या घराण्यान आपूण गेल्ल्या त्या राष्ट्रा मदें बसटायल्ल्या त्या म्हज्या पवित्र नांवाचो म्हाका हुस्को आसलो. देखून इस्रायेलाच्या घराण्याक सांग, सर्वेस्पूर देव अशें म्हणटा, इस्रायेलाच्या घराण्या, हांव तुमचे पासत न्हय, बगार तुमी गेल्यात त्या राष्ट्रा मदें तुमी बसटायलें त्या म्हज्या नांवा पासत करता. राष्ट्रा मदें बस्ट जाल्लें तें म्हजें नांव, तुमी तांचे मदें बसटायल्लें तें म्हजें नांव हांव परतून पवित्र करतलो. आनी तुमचे उदेशी हांव तांच्या दोळ्या मुखार म्हजी पवित्रताय दाखयतलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पूर म्हूण तांकां कळीत जातलें, उलयता तो सर्वेस्पूर. हांव तुमकां राष्ट्रा मदलीं काडटलो आनी सगळ्या देशांतलीं एकठांय करतलो आनी तुमच्या काशा देशांत हाडटलो. नितळ उदक हांव तुमचेर शिवरतलो आनी तुमी जातल्यात नितळ. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतली आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमचे कुडींतलें पात्राचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलाशें करतलो आनी म्हजी आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो. तेन्ना हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. देवाचें उतर हें.
जशी मिरुवांते सरिताने ता तशी मुजोत मोटुका अत्रेता मुझा देवा जशी मिरुवांते सरिताने ता तशी मुजोत मोटुका अत्रेता मुझा देवा मुसूत मोदेवा जीवन देवा ताने ता केतना वसून देवाचे सत्रे मुखार रावून म्हाका मेळ्ळा जशी मिरुवांते सरिताने ता तशी मुजोत मोटुका अत्रेता मुझा देवा परबीच्या तपासवळी लोका सुम्या सोवे मेळो संतोषाची उल्हास सोडून कीर्तना गावून परिवारा सोबीन देवाच्या मंदिरात वचून आसलो जशी मिरुवांते सरिताने ता तशी मुजोत मोटुका अत्रेता मुझा देवा जशी मिरुवांते सरिताने ता तशी मुजोत मोटुका अत्रेता मुझा देवा प्रार्थुया. सर्व बलिष्ठ देवा, तुझे आखे पवित्र सभेचेर दयेळ दिश्ट घाल. सगळ्या मनशा कुळाच्या सोडवणेचें काम समाधानान सोलूं दी. पडटात तांकां तूं उबारताय, पोरनें जालां तें नवें करताय आनी जेजू क्रिस्ता सर्व रत्नाच्या आरंभ आनी शेवटा वरवीं सगळो संवसार तूं परतून संपूर्णाये पावयताय. हे निरंतर सोडवणेचें काम पळोवंक आनी बगूंक सोमेस्त मनशां फाव कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सोम्याच्या जिवंतपणाचो अणभव जोडून आतां आमी महिमा देवाक गीत गावया आनी ह्या वेळा आल्तारीच्यो वाती पेटयतले, घांटी वाजतल्यो आनी निमाण्या ब्रेस्तारा थावणो बंद पडलेल्यो गांठी आतां जिवंत क्रिस्ताचो संतोश परगट करतल्यो. महिमा देवा मोसगी आणि शांतिकाच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्वींच्या राया सर्वोत्वेगा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका देवा
प्रार्थुया. देव आमच्या सरपदवेदार बापा, मैमेन पुनर्जीवन जाल्ल्या तुझ्या पुताचो प्रकाश ये पवित्र रातीचेर तूं फांकयताय. आमकां तुजीं भुरगीं करता त्या मोगाचो आत्मो तुवें आमकां दिलाय. तुज्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुता दुवांच्या काळजांनी रावून तो तांकां आत्म्या कुडी सयत पवित्र करूं. अशें ती निर्मळ काळजान तुजी भक्ती तुजी साखरी करूंक पावो. ह्या आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोमें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससना. सांत पावलान रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें. तोवळ ताच्या मरणांत ती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें. हें तुमी नेणान. तशें आसता बापाचे महिमे बरी सक्तीन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयल्लो. तेच परी आमी नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मारिपात आमकां क्रिस्ता सवें निकेपिल्यान आनी ताच्या मरणांत ती वांटेली केल्यान. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवें एक जावन आमी मरून जाल्यार ताच्या जिवंतपणान ती आमी भागीदार जातेल्या. पातकींक कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकांचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे आदलें सैंब क्रिस्त सांगता आमी कुर्सायला म्हूण आमी जाणाव. कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बंदपासांतलो सुटता. आमी क्रिस्त सांगता मेल्याव जाल्यार तशेंच क्रिस्ता सवें जियोवंकी पावतेल्याव म्हूण आमी सतमंताव. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवान जाला, तो परत्यान मरणा म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताचे वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच पोटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासो जियेता. तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया. देवाचें उतार हें. सर्वेस्पराक दिन वाचूया, कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया सासनाक बाळटा, तर इस्रायल ताका वाखाणून म्हणून ताचो विश्वासी मोग सासनाक बाळटा. सर्वेस्पर तुमचे सोपे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता.
साबाताची रात उतरून आयताराचें फांतें जाताना मरी मगदलेन आनी ती दुसरी मरी फोंडाक भेट दिवंक आयली. तोवळ एकाच सणे व्हड भुंयकांपणी जाली. सोम्याचो एक दूत सर्गींतावन देवलो आनी समाधी सरशी येवन शिळा लोळोवन ताचेर बसलो. ताचें स्वरूप जगलाण्या बरी पडजळटलें आनी ताचें वस्त्र हिमा परी धोवें आसलें. ताका पळोवन पाऱ्यागर भियान तरतरले आनी मेल्ल्या बरी पडले. पूण दुतान स्त्रियांक धैर्य दिवन म्हळें, तुमी कांय भियेवची गरज ना. तुमी कुर्सायिल्ल्या जेजूक सोदतात तें हांव जाणा. तो हांगा ना. ताणें सांगल्या प्रमाणें ताका जिवंत उठयलां. येया, ताका निके पिल्ली सुवात पळया आनी बेगीन वचून ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आनी आतां तो तुमच्याकी फुडें गलिलियाक वेता आनी थंय तुमी ताका देखतल्यात म्हणून ताच्या शिसांक सांगा. होच हांवें तुमकां दिवचो आसलो संदेश. इतलें आयकून त्यो स्त्रियो अर्दें भियान आनी अर्दें संतोशान म्हणले बरी समाधीतावन शिसांक खबर दिवंक धांवी गेल्यो. तेदवा एकच सणे जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. तितल्यार त्यो लागीं सरल्यो आनी ताचे पांय धरून तांणी ताका नमस्कार केलो. तोवळ जेजून तांकां सांगलें, भिये नाकात. वचा आनी म्हज्या भावांक गलिलियाक वचूंक सांगा, थंय ते म्हाका देखतले. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. भिये नाकात, तो हांगा ना. ताका जिवंत उठयला. पुनर्जिवंत क्रिस्त थंय मोगाच्यानो. सगळ्या वर्साच्या भोव पवित्र राती आमी आसा आनी ती जावन आसा रात पास्काच्या जागरणेची, आवय सर्व जागरण्याच्या रातीची. आनी ह्या राती सांकेतीक रितीन आमी काळोखांत थंयसर सुरवात केली. आनी पास्काच्या उतरवणेचो संकेत क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणाचो मरणातावन जिविताचो संकेत जावन आमी त्या किटाळातावन ही पास्काची वात आमी जळयली. आनी ही जळोवन आमी ह्या देव तेंपलाक भितर येता आसतना लुमेन क्रिस्ती म्हणजे आपले क्रिस्ताचो उजवाड म्हूण पासारले आनी त्या वातीतावन आमच्यो वाती जळोवचे मरिफात अकरेची वाळ जळटा पर्यंत ती जळोवन हांगासर हें सगळें देव मंदिर त्या वातीच्या उजवाडान त्या परजळान ते भरले आनी पास्कांचो गुट आमी परगटलो. उज्याचो खांबो आमी घेवन त्या काळोखांत ती पेटयली वात खाण घेवन हांगासर आमी भितर सरल्या. आनी ही जळतो उज्याचो खांबो घेवन आमी भितर सरता आसतना इस्रायल परजेक तोच उज्याचो खांबो देव आसलो अरण्यांतल्यान मरुभुमींतल्यान वाट दाखयल्ले परी आमी ह्या क्रिस्ताच्या उजवाडान आमी सोलोवन आयल्या मोगाच्या भावा आनी भयणी. आनी हाचे उपरांत आमी वाचपाचो आमी संभ्रम तो सोलयलो. सुरवेतावन उत्पत्ती पुस्तकांतावन तें आमी आरंभ केलें आनी देवाचें पयलें उतर आमी आयकलें, उजवाड जावं. तुमी उत्पत्ती पुस्तक काण घेवन पळयलो वाचलो जर देवाचें पयलें उतर जावन आसा उजवाड जावं. आनी ताचे उपरांत आमी निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप आमी आयकलें आनी ती उतरवणो केली. इस्रायल परजेन उतरवण केली आनी आमी तीच पास्कांची उतरवण हांगासर केली. आनी उपरांत आमी आयकलें एजेकियल पुस्तकांतलें वाचप. हांव एक तुमचे थंय एक नवें काळीज रचन करतलो. फातराचें काळीज तुमचें हांव तें काडून उडयतलो हें आमी उतर आयकलें. आनी उपरांत
आमी महिमा म्हणून गायलें हो संतोष आमी परगटलो बंद पडल्यो गांठी वाजल्यो आल्तारीचे दिवे आमी पेटयले आनी परत हो वैभव आमी हांगासर आमी आचरण करता आसतना सुवार्तेचें उतर आमी आयकलें मातोव्याचो वांजेल अध्याय 20 आनी 8 वोळ 1 तावन 10 पर्यंत आनी हें वाचप जो संभ्रम आमी संभ्रमताव तें घडीत आमचे मुखार दवरता आनी ह्या वाचपांत आमी आयकलेले बरी साबाताच्या उपरांतलो पयलो दीस हप्त्याचो पयलो दीस मरी मागदेल आनी अनेक मरी फोंडासरशी आयिल्ली मुगोशनो ही येता आसतना तांचे लागीं अधिकार नातुल्लो तांचे लागीं फौज नातली बदलाक सुगंध तेल आसलें सांगतास दूख आसलें तांची काळजां मोडल्लीं तांच्या मेस्त्रीक कुर्सायिल्लो तो मेला आनी बरवसो कुर्साक किळायलो तरी ती थंयसर फोंडासरशीन येतात आनी एकाचसाने गडगडो जगलाणे भूंय कांपणी आनी ती शिळा पाटी लोळयिल्ली तांणी पळयली झुजान वचून झूज जिखून फाटीं आयिल्ल्या झुजाऱ्या बरी जगलाण्या परजळच्या त्या दूत हिमापरी धवे वस्तू न्हेसून आसलो त्या शिळा वयर तो बसता आनी तांकां म्हणटा भियेनाकात मेल्ले म्हणून चिंतलेल्या स्त्रियेक आयकलेलें उतर भियेनाकात आनी तो म्हणटा हांव जाणा आसां तुमी हांगासर कितें सोदतात म्हणून कुर्सायिल्ल्या जेजूक तुमी सोदतात तो हांगा ना ताका जिवंत उठयला येया आनी पळया ताची सुवात आनी वसा गालेलियाक वसा थंय वचून तो तुमच्या त्या शिसांक सांगा आनी थंयसर तो तुमकां मेळटलो तुमच्या की फुडें तो गालेलियाक वेतलो आनी तुमकां थंय मेळटलो म्हणटा आसतना त्या भियान आसल्या त्या मागदेलाच्या मरयेक आनी अनेक मरयेक जेजू मेळटा आनी जेजून सांगलें उतर खंयचें उतर खंयचें उतर तुमी आयकलें जेजून सांगलें तेंच उतर भियेनाकात समाधान तुमकां भियेनाकात म्हणून म्हणालो आनी मोगाच्या भावा आनी भयणी 2020 आनी 100 वर्सां आदली ही एक खाणी न्हय बदलाक वास्तविकता आनी आमी हांगासर हे संभ्रम आमी आचरण करून आसा आनी ह्या संभ्रमाचो मूळत जावन आसा आयचें हें घडीत म्हणटा आसतना मोगाच्या भावा आनी भयणी तो पुनर्जिवंत जाला क्रिस्त पुनर्जिवंत जाल्लो थोड्याच वेळान आमकां उंड्या रुपी आनी वायना रुपी हांगासर येवकारिस्तांत मेळटा येदोळ पर्यंत वाचपाचो संभ्रम आमी करता आसतना सोडवणेच्या योजनेतावन देवान तें जारी केल्लें थंय तावन सुरवात आसली ती सकट आमी वाचता आसतना आमी पळयलें आनी हांगासर तोच क्रिस्त आमकां मेळटा येदोळ पर्यंत उलयल्लो क्रिस्त म्हाका आनी तुका मेळटा आनी म्हणटा भियेनाकात वचा आनी सांगा कितें सांगा तें आमी आतां नियाळ करूंक आसा एका घडये मोगाच्या भावा आनी भयणी त्या स्त्रिया विशयांत आमी नियाळ करया पळया त्यो धैर्यादीक स्त्रियो येदोळूच सांगलें तांकां ती भियान आसली निराशेन आयिल्ली कितें पळयलें तांणी मरणगी ना बदलाक जिवीत तांणी पळयल्लें मोर मारलो फोंड तांणी थंय पळयलो की ना बदलाक उक्तो आसलो फोंड तांणी पळयलो बुडव्याची आनी त्या जिवंत क्रिस्ताची उतरां ती एकच जावन आसली भियेनाकात कित्याक पुनर्जिवंतपण सकड बदलिता मरणाची सलवणी थंयसर जाल्या फातकाक बोळ ना जो काळोख खालवारीर तो आरायिल्लो पास्कांच्या सकाळीच्या त्या उजवाडान सकट ताका गिळून सोडला मोगाचनो ह्या आधुनीक वेळा आमी आज जायत्या फोंडांनी आमी बुडल्या परच्या जेजूच्या जैतेवंत प्रवेशाच्या दिसा आमी नियाळ्ळे निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा आमी थोड्यो संगती नियाळ्ळ्यो कालच्या दिसा परत आमी त्या कुर्साच्या त्या मरणा वेळार तो उगडास काडटा आसतना क्रिस्ताचें मरण आमी नियाळून त्या वेळार थोड्यो संगती आमी नियाळ केल्यो आनी आज आमी हांगासर परत हो नियाळ करता आसतना मोगाच्या भावा आनी भयणी विविध रितीच्यो शिळा म्हणजे आज आमच्या जिविताचेर हाडून दवरल्यात ते फोंड आमकां बंद केल्ले तशें दिसतात
जावं पुरो आमचेंच आमी म्हणटा एडिक्शन, विविध रितीचें एडिक्शन, जावं पुरो टीव्ही, रिल्स, इंस्टाग्राम, वेळार घरा येनासतना रावचें, खावचें, पियोवचें, शॉपिंग, वस्तू रास घालच्यो. आमी एक गाद सांगता, अति आदारो अमृतावू विशा. अति आदारे अमृतावू विशा म्हणले परी आज जायते अति जाला आनी आमच्या जिवितांत तें एक वीक कशें जालां आनी ताचे तावन भायर येवंक आज आमी कश्टतांव. आनी असले कश्ट जायते आसात. आनी मोगच्यानो हो आधुनीक संवसार आमकां कितें म्हणटा? भायर ये म्हणटा गी तो सांगना, आनीक इल्लेशें बंद करून दवरूंक पळयता. त्या देखून आज आमी थंयच रावता आनी संवसारी आमकां तशेंच म्हणटा, रिस्क काण घेनाका, टेन्शन करनाका, रिस्क काण घेनाका, आसा तशें एडजस्ट करून वच. पण जेजू आमकां सांगता, त्या फोंडांतच तूं रावनाका, बदलाक तुवें भायर येवंक जाय. आनी जिवंत क्रिस्त आमकां भायर आपयता आनी म्हणटा, तुज्या जिवितांतली शिळा हांवें लोळयल्या, कश्टा मदें तुका जैत जोडूंक हांव आपयता म्हणून क्रिस्त आपोवणें दिता. आनी त्या आपोवण्याक आमी खाल जावच्याक आयची सुवार्ता, आयची सगळी देवस्तुती आमकां विशेष रितीचें आपोवणें दिता. आयचें पयलें वाचप आमी पळया परतेक. देवान रचून जाल्या उपरांत तो म्हणलो ताका सक्कड बरें दिसलें. पूण कितें जालें उपरांत? पातक थंयसर भितर आयलें. आनी पातक भितर येता आसतना देव वोगेत रावोना, बदलाक मनशाक त्या पातकांतावन सोडोवच्याक सोडवणेचें येवजन ताणें हातीं घेतलें. आनी दुसरें वाचप आमी आयकलें निर्गमन पुस्तकांतलें. लोक बंदेंत आसलो दर्यो आनी इजिप्ताच्या फौजे मदें ती शिरकल्ली. वाट ना म्हणले कडेन देव तांकां वाट उक्ती करता. आमी आयकलें त्या वाचपांनी मोइजेन बेतकाटी मारता आसतना उदक 2 वण्टी परी रावलें आनी त्या सुक्या धरणी वयल्यान ती पर्जा सोमकून गेली. कांयच ना, सक्कड मुक्तले म्हणटा आसतना देवान तांकां एक वाट उक्ती केल्ली आमी पळयता. एजेकिएल पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार हांव एक नवें काळीज रचतलो, एक नवो स्पिरीट तुमचे थंय हांव घालतलो. पळया सर्वेस्पराचें काम. आनी नव्या सोल्ल्यांतलें वाचप आमी आयकलें. रोमाघरांक बरयलेलें पत्र अध्याय 6 वळ 1 तावन घरा वचून एक पोटी वाचा. क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो तेच परी आमी नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मरिफात आमकां क्रिस्ताचो निकेपिल्ल्यान आनी ताच्या मरणांत आमकां वांटेली जाता आनी पुनर्जिवंतपणांत आमी भागीदार जाता. हांवें थोडे शब्द हांगासर विंचून हांवें वाचले, पूण घरा वचून परत हें वाचप एक पोटी वाचा. मोगच्यानो परत पुनर्जिवंत क्रिस्ता थंय आमी जिवंत जाल्या म्हणलो तो उद्गार रोमाघरांक बरयल्या पत्रांत आमी आयकत आसतना थोड्याच वेळान आमी बाप्तिस्माचो हांगासर उगडास करता. आमी तें पवित्र स्नान घेतलां आसता क्रिस्ता सांगता मरून ताचे संगी आमी उठता आनी तेंच बळ आमकां मेळटा. कित्याक पुनर्जिवंतपण एक पुरातन घडीत न्हय, बदलाक वास्तवीक आनी हें जिवीत आमचें बदलिता आनी आमचें जिवीत बदलुच्याक आमकां आपोवणें दिता आनी होच भावार्थ आमी संभ्रमता. तर ह्या आधुनीक परिस्थितींत ही पास्काची संभ्रवणी म्हाका कशी लागू जाता? हांवें वडोलूच सांगलें, त्या फोंडांत आमी बुडोवन न्हय आनी इल्लेशें पुर्णूंत घालां. त्या पूर्ण गेल्ल्या फोंडांत आसल्या म्हाका आनी तुका ही पास्काची संभ्रवणी कशी लागू जाता? पयलें जावन तें पयलें उतर दुताचें आनी क्रिस्ताचें. भियेनाकात. स्त्रियो भियनल्यो तरी तांणी आयकलें. आयच्या संवसारांत आयकोंक आमकां कोण आयकी नाका. आमकां कश्टांचें जाता आयकोंक. तांणी शिसांक सांगच्याक आपोवणें दिलें आनी शिसांक सांगूंक ती धांवली. आज म्हाका आनी तुका क्रिस्ताचो उजवाड काण घेवन ह्या संवसारांत आमकां धांवच्याक आपोवणें आसा. म्हज्या कुटुंबांनी, म्हज्या वाड्यांत, म्हज्या समाजांत, जावं पुरो म्हज्या वॉट्सॅप ग्रुपांत
पुनर्जिवनपण क्रिस्ताक हांवें साक्ष जावंक आसा. कशें जावयेत ह्या आधुनीक संवसारांत. विशेष करून मोगाच्या बाबा आनी भयणी, जेन्ना एकलो बरवसो सांडुल्लो व्यक्ती म्हाका आनी तुका मेळटा, ताका सांगया क्रिस्त जिवंत जाला, बरवसो सांडी नाका. निर्गमन पुस्तकांतलें तें घडीत कांय ना म्हणटा आसतना देवान तांकां वाट उक्ती केली. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कांय ना म्हणटा आसतना देव खंडीत जावन म्हाका आनी तुका सदांच तयार आसा, एक वाट उक्ती करता. त्या देखून बरवसो सांडटा आसतना आमी म्हणया तो जिवंत जालो, बरवसो सांडी नाका. का जरी जिवितांत जर तुमी पळयली, जर फूट आयल्या, आमच्याच जिवितांत तुमच्या जिवितांत ती फूट आयल्या, सांगा एकामेकाक तो जिवंत जाला. बगसणें साध्य आसा, बगसणें साध्य आसा. जेन्ना एक युवक वा युवती जावं पुरो एक भुरगें विविध संगतीक लागून तें आज बंद सांपडलां, ह्या एडिक्शन आमी म्हणटा, ताका सांगा तो जिवंत जाला. नवें जिवीत तुका राखता, नवें जिवीत तुका राखता म्हणटा आसतना मोगाच्या बाबा आनी भयणीनो, तिसरें जावन आमी जिणयेंत नवसरणेन चलचें. हें एक प्रॅक्टिकल आपोवणें म्हणयेंत. टू वॉक इन द न्यूनेस ऑफ लायफ. कशें आज आमी बदलूंक जाय आमकांच. आमी आज सत्तीक जावंक जाय. वी शूड बी ट्रू टू आवरसेल्व्स. आनी एकलो पळयता म्हूण सांगून आमी आज एक मास्क घालून चलचें नाका. बदलाक आमी सत्तीक जावया आमचेच खातीर. आमी हांगासर मिसाक आयल्या, ह्या संभ्रमांत आमी भागीदार जाल्या. प्राचीत काळ मुग्दोलो. प्राचीत केल्लें जिणी परिवर्तनाक म्हज्या उपकाराचें जालांगी. हो क्रिस्ताचो उजवाड काण घेवन हांव आनी तूं समकत आसतना तो उजवाड म्हज्या जिवितांत उजवाड दिवंक शकलागी, आनी तो उजवाड काण घेवन हांव आनी एकल्याच्या जिवितांत उजवाड फांकोवंक शकतागी. आनी ताका सांगूंक शकतलो गी, भिये नाका. वा आमच्या घरांत तोच राग आनी इल्ल्याशा दिसांनी पुनरावरत जायत गी. त्याच फोनांत आमी एडिक्शनांत आमी बुडोवन वचोंगी. त्योच खबरो, तोच भेदभाव जावं पुरो इग्नोर करचें, झगडें इत्यादी हेंच आमी मुंदोरून व्हरतांगी. जायते कडेन आज उपास सोडचो आसा. समजलें म्हण चिंता. उपास सोडचो. 40 दिसांक आचरण केल्लें आजीक मुक्तलें, सोडलें, परत तेंच गी उपास सोडलो गी. पुनर्जीवनपण बदलावण आशेता. आळसायेचो शेळेपणाचो फातर ती शिळा आमच्या जिवितांत लोळोवन, स्वार्थाचो तो फातर आमच्या जिवितांत लोळोवन, जें नवें काळीज एजेकियान सांगलेलें तें आमचें थंय रचन जावच्याक हांवें आनी तुवें आज त्या जिवंत क्रिस्ताक अवकाश करून दिवंक आसा. रोमाकारांक बरयल्या पत्रांतलें पवित्र स्नानाची ती कृपा आज आमचे थंय ती परजळोवंक आसा. आनी जें जिवीत आमचें करून आमी जियेलें तर कितलें बरें आसतें मोगाच्या बाबा आनी भयणी. आनी पुनर्जिवंत क्रिस्त आमचो सोबी हेंच आशेता. आनी हो वावरो फाल्यांचो न्हय, पोरवांचो न्हय, आनी एक फास्कां पेस्ताक राखोवन रावचो न्हय, बदलाक आयच्या दिसांतावन सुरवात आमी करूंक आसा. मोगाच्यानो फोंडू उक्तो आसा. जेजू आमच्या की फुडें वेता. मीस जावन आमी घरा वेच्या की पयलें जेजू आमच्या घरा वेता, आमच्या कुटुंबांत वेता, आमच्या वावरा तळाक वेता, आमच्या कश्ट समस्याच्या जाग्यांनी वेता. आनी जेजू आमकां मोगाच्या भावा आनी भयणी तेंच उतर सांगता, वसा आनी शिसांक सांगा गालेलियान तो तुमकां मेळटलो. जेजून वावर खंय सुरू केल्लो? जेजून खंयसर वावर सुरू केल्लो? गालेलियान आपणाचें मन्यारपण ताणें परगट केलें. सुरवात ताणें सुवार्ता परगट केली. आनी तोच क्रिस्त पुनर्जीवन जाल्लो गालेलियांत वचून त्याच शिसांक मेळटा म्हणटा आसतना मोगाच्या बाबा आनी भयणी हांगासर व्हडा धाबाजान संभ्रम केल्लो. हो संभ्रम आमी आमच्या कुटुंबांनी जियोंक जाय, न्हय केवल इगर्जेंत मात्र हात वयर घालून हांवें हालेलुया म्हळ्यार पावना. तें हालेलुयाचें म्हजें मागणें
क्रिस्ताकचें जिवीत सारकें जिवीत हांवें आनी तुवें त्या कुटुंबांत हांवें जियोंक आसा. तो क्रिस्त म्हाका म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्या थंय, म्हज्या वावराच्या तळा थंय, त्या वावराच्या जाग्यार मनशा थंय तो राखून रावला. दिसपडट्या म्हज्या जिवितांत तो राखूनच आसा. देखून आमी कोणेय भियेवची गरज ना. जिविताच्या आमच्या दिसपडट्या करण्यांनी आमी सांगया, क्रिस्ताक हांव मेळटा, हांवें ताका पळयला. आनी त्याच क्रिस्ताक आमी आमच्या जिवितांत पळयवया. हेरांक आमचे थंय क्रिस्ताक पळोवंक अवकाश करून दिवया. आनी त्याच पुनर्जिवंत क्रिस्ताचे खरे साक्षी आमी जावया. भियेनाकात, तो हांगा ना, ताका जिवंत उठयला. आमेन. प्रितीच्या उबी रावया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमच्या पवित्र स्नानाच्या उगडासाक ज्या उदकाचो आमचेर शिवर पडतलो त्या उदकाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण सर्वेस्पर आमच्या देवा लागीं मागया. आमकां तो नवी करूं आनी आमी घेतलेल्या पवित्र आत्म्याक विश्वासी रावंक तोच आमकां कृपा दी. सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा, हे पवित्र राती आमी तुजें भुरगें जागरण करता. अजापाणी तुवें आमकां रचलाय आनी अदीक व्हडा अजापाणी तुवें आमकां सोडयल्याय. हाचो आमी हे जागरणेंत दिनवाशी काळजान उगडास करता. तर कणवळायेन आमकां पाव आनी ह्या उदकाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. ह्या उदकाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. आमच्या कुडींक जीव बरोवंक आनी त्यो नितळ करूंक तुजे काकुळतीचो उपाय कसो तुवें उदक रचलें. कित्याक म्हळ्यार उदका वरवीं तुजे परजेक तुवें गुलामपणांतलें सोडयलें आनी आरण्यांत तिची ताण बागयली. उदका वरवीं तूं मनशा कुळा कडेन नवो करार करचो आसलोय म्हणून प्रावाद्यांनी परगटलें. शेकी जेजून योर्दान न्हंयत पवित्र केल्ल्या उदका वरवीं पाड जाल्लें आमचें सैंब पुनर्जल्माच्या नानांत तुवें नवें केलें. देखून हें उदक आमी घेतिल्ल्या पवित्र स्नानाचो उगडास जावं दी आनी ह्या पास्क परबे समयार पवित्र स्नान घेतिल्ल्या आमकां बाबा भयणीच्या संतोशांत आमकांय वांटो मेळोवन दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. प्रितीच्या भावा भयणीनो, पास्काच्या गुठा वरवीं जेजू सांगता नव्या जिणयेची साल आमी धरचे खातीर ताच्या सांगता पवित्र स्नानांत आमकां निकेपलें. ते पासत प्राजीत काळाची दंडवण आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानाक
आनी ताच्या कामाक पाठ करून आनी कातोलीक पवित्र सभेंत देवाची सेवा साकरी करूंक उतर दिवन आमी केल्ल्यो बसवण्यो आत्या नव्यान करया. सगळ्यांनी तुमच्यो वाती पेटोवच्यो. सैतानाक तुमी पाठ करतात मू आनी सगळ्या ताच्या कामांक पाठ करतात मू आनी सगळ्या ताच्या बोलोवण्यांक पाठ करतात मू. सर पदवेदार देवा बापाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रचनराक तुमी सत म्हणतात मू. अशें घट्ट जबाब दिया. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आमकां मुरयेतान जल्मलो, ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निखेपिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्याक तुमी सत म्हणतात मू. बापा आनी पुतातावन उपजल्ल्या आमच्या जीव दिनाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुमी सत म्हणतात मू. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकांचें बक्षणें, कुडीचें पुनर्जिवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सत म्हणतात मू. तर आतां भावना आनी भयणीनो, आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी आमी आनी पातकाचें बक्षणें आमकां दिलां. तो सर पदवेदार देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आमा सोमेस्तांक सासणाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूंक क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र स्नानाचो उगडास काडून आतां तुमचेर पवित्र उदक आमी शिंपडायतले आनी ह्या वेळा देखलें हांवें उदक म्हणलें गीत आमी गावचें.
आमच्या वाती आमी पालवोवया. मुगच्छनो जेजू जिवन जाला आमची मागणी आयकोवच्याक, आमचे कश्ट समजोवच्याक आनी आमच्या कश्टांनी आनी विविध समस्यांनी आधार दिवच्याक. आतां सर्व आमची मागणी त्या सजिवंत क्रिस्तां मरिफात सर्गींच्या बापाक भेटोवया आनी ती शांती समाधान जिवंत क्रिस्तान हाडलेली आमकांय मेळच्याक आमी मागया. सर्गींच्या बापा, पोवी सभा चलोवन व्हरच्या पापा लियो, सर गवळ्यांक, याजाकांक, धर्मीक भाव भयण्यांक, लायक, मिशनरींक तुजे सक्तेन भर. तुजे सोडवणेचे योजन तशेंच जिजूचे पुनर्जिवनपण
सारके रितीन संवसारा परगडच्याक बरोबर असो संदेश हर एकल्याक दिवच्याक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देणग्यांनी बर म्हूण आमी तुजे लागीं मागतां. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमचो देश सोलोवन वरच्या सर राजकीय फुडाऱ्या पासत आनी आडलत्या अधिकाऱ्यां पासत मागता हांव. दुबळ्या धाकट्यातय तांचे सेवाक बरवसो दिवच्याक आनी निस्वार्थपणी लोकांची सेवा करून बरें आडलते दिवच्याक तांकां कृपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. फिरगजेंतल्या गवळीक परिशद सर संघटनाच्या संद्यांक तुका समर्पिता. क्रिस्ती लोकांच्या बरेपणा खातीर सर्वांनी वावरूंक जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचो संतोष आनी संदेश तांणी मांडून हाडच्या कार्यांनी दिवंक तांकां तुज्या देण्यांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. फिरगजेंतल्या सर्व पिडेस्त भावा भयणींचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांणी देवाचे कुशेक कल्तीमान घालून आपले कश्ट धैर्यान सोसून बरवशाचें जिवीत जियोवच्याक पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची सकत तांचेर वाडो म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. निराशेन जियोवच्या जिवितान सलवणी आपणायिल्ल्या समस्येच्या गोंधळान समटून मोतीचे समाधान होगडायिल्ल्या सर भावा भयणी पासत मागता हांव. तांणी मरणाचेर जैत वेल्ल्या जेजूचेर बाबर्थ व्हरून बरवशाचे व्यक्ती जावन जियोवंक तांकां तुज्या पवित्रत्म्यान सक्तेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. राष्ट्रामध्ये झूज चलोवन संवसार सगलो दुखाच्या खोंडान पडला. गल्फ राष्ट्रामध्ये चलचे झूज वेगीच रावंक आनी स राष्ट्रांक संतोष समाधानाचे दीस येम दी अशे जिवंत जेजूची शांती सगळ्या संवसारात वस्ती करून दी म्हणून आमी मागया. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजाबावारी आमी समजल्ल्या वाचता पुनर्जीवन जेजूक आमी सेवतना सोम्यांक हाडिल्लो संतोष बरवसो शांती मोग सर्वांक परगडच्याक सर्वांक विसावाच्या स्पिरितान बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येगडी मौन रावण आमच्या कुटुंबाच्या तेसवां पासत परगवंत असलेले आमच्या भाव भयणी पासत जिवंत क्रिस्त लागीं आमी मागया. सर्गींच्या भोव दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या फोंडाक दवरलेली व्हड शिळा तुवें कुशीन लोटली आनी तुज्या पुता जेजूचें जिवंतपण मनशा कुळाक परगट केलें. आमच्या इसालत्या जिवितांत विविध रितीची शिळा पयस काडूंक दुबाव, विविध रितीचे कश्ट, समस्ये, विविध रितीची आळसाय असले शिळा आमी पयस लोटून आमच्या जिवितांत विविध रितीचें जिवंतपण आमी अणभव करूंक आमकां तुज्या पुता जेजूच्या जिवंतपणाच्या कृपेन बर हे आमी मागता हांव तुज्या मोगाळ पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Shin
तर ये बापा कुशीक त्यो समर्पिता. भावणां आनी भयणीनो, आमी सोमेस्तांनी भेटूचें हें बलिदान सर पदवेदर आमच्या मोगाळ बापाक मांडटा तसलें जामून मागात. हे तुमच्या तंतलें बलिदान आपल्या मनाकने महिमेक आमच्या नक्या पोय सभेच्या तवाक सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेस्वर आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आनी देणेमाय पसंत मानून घे. पास्काच्या गुठांत वांटो घेवंक तुवें आमकां फावो केलें, तर तुजे दिव्या पदवेन हें बलिदान आमकां सासणाच्या जिविताचें वखद जायशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्वर आमच्या देवा दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आणि सासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम राती तुज्या मायमेची किर्ती आनी वाखणी व्हरत्या दबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बली, तोच तो दुलाभ निरापराधी मेंढरो, संवसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मरण ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गेचे सरदळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. असल्या दिनवासी काळजाण बहुदयाळ बापा, तुज्या पुता जेजू वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी हें देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून आमी खालतेपणी मागता. तुज्या कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी सलय. आख्या पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी तुका भेटयता तुज्या साकरा लिहांव सौदावो आमच्या भाग्यवंत बापा पासत, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा पासत आनी धर्मदुतांनी परगटलेलो तोच खरो भावार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा आनी चाकरणी खातीर आमची मागणी आयकून घे. तुज्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्लेल्या आम्या समेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. सासनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा,
तुका वाकणूक हें बलिदान आमी भेटयतां आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर. स्वस्ती आनी तारण आम्हा समेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पयता. आखे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आपले कुडीन पुनर्जिवंत जालो ती भोव पवित्र रात समरमता. आनी त्याच जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोम्या आनी देवाचे सदांच आमकां माये मरयेक भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पतीक भाग्यवंत जोजेक तशेंच भाग्यवंत पेद्रो आनी पावलो आनी आंद्रे ह्या तुज्या धर्मदुतांक आनी रक्त साक्षांक आनी समेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुज्या मणयाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मांडून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्त उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं तुवें नवो जल्म दिलाय आनी सर्व पातकाचें बोगसाणें फावो केलाय तांचेय पासत ती आमी समर्पिता. ह्या जिवितांत तुजी सवस्तकाय आमकां दी. ख्यास्त सस्नाचे ख्यास्तींतली आमकां निवार आनी तुवें विंसून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा, ह्या देण्याचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर्व पदवेदार बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारावतलें, हें म्हज्या उगडसाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. तुझे मरण आम्ही समरना, तुझे पुन्हा जीवन आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अग्रेटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अग्रेटा. बापा, आमी तुजे मणयारी आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो पुनर्जिवंतपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो भक्तीपणी उडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांत ती महिमेवंत देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र संपूर्ण बली हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवंत बापा आबेलाची साखरा आबेलाची देणी, बवर्ताच्या बापा आब्राहामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्कीसेदेकाची बेटवणी तुवें मांडून घेतली. तेच परी हेय बलिदान तुका मांडो. सर पदवेदार बापा,
तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरो म्हणून आमी खालतेपणी मागता आनी हे वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यानी बरं. सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्यांची काकुळट कर, भावडताची मोर आसून ती आमचे आदी गेल्यांत आनी विशेवांत आसात. तांकां आनी क्रिस्तातय मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड, सुख आनी शांती मेळ्ळो. आनी आमकां पातक्यांक तुजे अगणित काकुळटीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका, पूण आमचीं पातकां बोगस आनी जुवांव स्टेफन, मातियास, बार्नबास ह्या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशीन तूं सर्वेस्परा सर्व बऱ्यो वस्तू रचून जिवन आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगात, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मोणान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र, तुझे राज आमकां ये, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दीस पडटो ग्रास आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां काळें पडोवंक दिवनाका, पूण वायटांतलें आमकां सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार, ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गेचें बागणेमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटेन सरपातकांतली सुटय आनी सर्वाकांतांतली वाट. राजवटी खत्री आनी महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तूं जिवन जाल्या उपरांत तुज्या शिसांक तूं दिश्टीक पडलोय आनी शांती तांकां दिली. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता म्हणून तुवें म्हळें. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे ताका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं. मोगसो एकवटसो गुर्तू सावन एकामेकांक शांती पाठोवया.
पळया हो सवण आसा जिवंत क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आनी शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सोमेस्त सुभागी सुमयाक देवतेरेंचें म्हाका फवना तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सस्ताच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. वाळटा
जरू माळ्या जिविताची जरी सरशी आम्ही या मनातली भूतान पाहतो आम्ही या दुडुना सारा भीते वारीतना प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा, पास्काच्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां दादोशी केलाय. आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां भर आनी हे परी एका मोणाची आनी एका काळजाची आमकां कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगचनो आज सगळी पवित्र सभा जेजूच्या जिवंतपणाचो संभ्रम पास्का फेस्त आचरण करच्या वक्ता तुमकां सुमेस्तांक बाब जेसन आनी म्हजे नांवे फेस्ताचे शुभाशय पाठयता.
जिवंत क्रिस्त आमची शांती आनी आमचो बरवसो. तो जिवंत क्रिस्त ताच्या शांतीन आनी कृपेन आमकां आमची कुटुंबां परगांवांत असलेल्या आमच्या मोगाच्यांक बरोवन दी म्हूण मागता. परत तुमकां सुमेस्तांक हॅपी इस्टर. ह्या संभ्रमाक तशेंच भाग्यवंत हप्त्याच्या हेर संभ्रमाक आदार दिल्ल्या, आस्तण पिवण तयार केल्ल्या, इगर्जे परिसर नितळ केल्ल्या सर्वांक ह्या सगळ्यांचें मुखेलपण घेतिल्ल्या उपाध्यक्ष आयझक वास, कार्यदर्शी ऑल्विन पिंटो, आयोगाचो संचालक सचिन नोरोन्ना आनी गवळीक परिशदेच्या सर्व सान्यांचो कुमोग केल्ल्या फिरगसगारांचो उपकार बावडटा आनी जिवंत क्रिस्ताची शांती मागता. आयल्या दिसा तावन म्हाका एक आशा आसली, मीस आमचें त्या सायडींनी बगार मुखार एक बऱ्या रितीन बसून आल्तार पळोवचें एक भाग जाय म्हणून. आनी ह्या वर्सा हें साध्य जालें. देखून ह्या सगळ्या सविस्तार रितीन तयाराय केल्ल्या आमच्या सर्व गवळीक परिशद सांद्यांचो उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हूण सांगता. ह्या फेस्ताक लितुर्जी मांडून हाडूंक, आल्तार तयार करूंक आनी साक्रिस्तीन तुमी जाण आसात भाग्यवंत हप्तो म्हूण सांगतना कितलो वावर आसा. विविध रितीचो वावर केल्ल्या सर्व धर्म भयण्यांक आमच्या तेगा जाणां सिस्टरांचो, ब्रदर आजय रजेर तो आयला, तांचो उपकार बावडटा आसतना फेस्ताचे शुभाशय पटून जिवंत क्रिस्ताची कृपा तांचेर हांव मागता. ह्या संभ्रमाक आर्थीक रितीन कुमोग करून मुड्डोम रावल्ल्या सर्वांचो, विशेष रितीन रुपये 25,000 दिवन मुड्डोम रावलेल्या सिंथिया डिसोजा, लूड सुवाडो हिचो उपकार बावडटा. अचानक कालच्या दिसा रोड उतरतना ताका एक बायक लागलें आनी ती आस्पत्रेंत आसा आनी तिच्या बऱ्या भलायके पासत हांव मागतां. भाग्यवंत हप्त्याची लितुर्जी मांडून हाडलेल्या लितुर्जी समितीचो, पात्र घेतलेल्या सर्वांचो, ह्या संभ्रमाक आपुरबाय रितीन गायना मरिफात सोबाय दिल्ल्या गायन मंडळीचो, वजंत्र केल्ल्या रॅनविल कार्लो, अभ्यास दिल्ल्या रॉल्विन रॉड्रिगस, कॉयर मेस्त्री रोशन पिंटो आनी सर्व कॉयराच्या सन्यांचो उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हूण सांगता. ह्या संभ्रमाक सावंड स्पॉन्सर केला पल्स सावंड, रॉयडन पायस. ह्या तिनी दिसांक इगर्जेंत सावंड स्पॉन्सर केला. निमाणे शुक्रारा सावंड स्पॉन्सर केल्ल्या वेलंकणी सावंड सिस्टम विन्सेंट फर्नांडीस. आयच्या दिसा बसकेची वेवस्था केल्ल्या, तशेंच आल्तारीक फुलांची सजवणी केल्ल्या. हर एका वर्सा सिस्टर हेलेन आमची फुलां पुरा सजयताली. तिच्या पेंगटाक इल्लेशें दूख जाल्या आनी डॉक्टरान फूल बेड रेस्ट करचें म्हणा जाल्यार आमच्या सिस्टरान मस्त वावर केला. आनी ह्या वर्सा आमच्या नाविनान येवन ही फ्लावर डेकोरेटर सगळीं फुलां तयार केल्यान आज निमाण्या बिडेस्तारा ताचो हांव उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हूण सांगता. LED वॉल उदक सून दिल्ल्या आनी लायव्ह टॅलिकास्ट केल्ल्या AMJ एंटरप्रायझस हांचो आज फळाराची वेवस्था केल्ल्या लँडसे रेगो JMJ बेकरी अँड स्वीट्स हांचो उपकार बावडटा. पास्काची वात दान जावन दिल्ल्या कीथ आनी कियारा पिंटो आर्ला दुसरो वाडो हांचो हांव उपकार बावडटा. परत तुमकां सोमेस्तांक मोगचनो पास्का फेस्ताचे शुभाशय पाठयता आनी तसो जिवंत क्रिस्त आमकां राखून दी, सांबाळून दी. मरी मग्दलेनाक आनी बिवकरेन बरलेल्या आपोस्तलांक धैर्य दिल्लो, सांगात दिल्लो तसो जिवंत क्रिस्त आमच्या जिविताच्या हर एक घडी तांणी आमकां सांगात, आधार आनी ताची कृपा दिवन दी म्हूण मागता, आशेता. आयताराची सादी एनाउन्समेंट. गेल्या आयतारा मिसा वेळार जमा जाल्ली काणयेक रुपये 20,640 रुपये. येवच्या आयतारा देवस्तुती चलोवन व्हरतात दुखी सायबीन वाड्या घरां. येवच्या आयतारा 12 तारखेर सांजेर 4 वरांचेर सांत आंतोन वाड्याच्या गुरुकाराचें चुनावण फिलोमिना लस्रादो हांच्या घरा आसतलें. पंपई वाड्याच्या गुरुकाराच्या चुनावणांत इल्लीशी बदलावण आसा. देखून सर्व वाड्या घरांनी येवच्या आयतारा सांजेर 4:30 वरांचेर नेल्सन वाल्डर हांच्या घरा जोमो जावंक विनंती. वाड्या जमत आनी उपरांत एलिसाम चलतले. 18 वर्सां भरलेल्या सर्वांनी हाजीर जावन वाड्याच्या गुरुकाराच्या चुनावणांत भागीदार जावंक विनंती. भुरग्यांचें रजे शिबीर या मोजे शिबीर, पूण म्हज्या तर्फेन तें भावार्थाचें शिबीर एप्रिलाच्या 13,
14 आनी 15 तारखेर सोमारा मंगळारा आनी बुधवारा कोणाक एक्सक्यूज ना मोगाच्या भुरग्यांनो. आनी ह्या वेळा आमी बावर्ताची स्वता तुमकां शिकयतले हांव. सर्व भुरग्यांनी ह्या बावर्ती शिबिरांत वांटो घेवच्याक विनंती करता. 2 परां जेवणाक तशेंच सकाळीं नाश्तो आनी संजेर भुरग्यांक पाटी येतना कितें म्हणी आयस्क्रीम कितें म्हणी आसा. तुमचीं भुरगीं तीं म्हजीं भुरगीं देखून ह्या भुरग्यांक संतोश करूंक जाय. देखून तांकां ह्या खर्चा बाबतीन भुरग्यांच्या वडिलांनी स्पॉन्सर रावूंक ह्या येतना कितें म्हणी तांच्या हातांत दिया आनी ह्या पयशां मरिफात तांकां बरें जेवण दिवंक साध्य जातलें. आनी त्या दिसा जेवण रांदूंक शिंदूंक आनी भुरग्यांक सुदारचूंक देवा पोवणी आयोग, ख्रिस्ती शिक्षण आयोग आनी देवस्तुती आयोगाच्या संद्यांनी कुमक करची. एप्रिलाच्या 17 तारखेर आल्तार भुरग्यांचो समावेश मोडांक कापू फिडगजेंत चलतलो. सर्व आल्तार भुरग्यांक हो समावेश कड्डायचो. सकाळीं 8 वरांचेर हांगासर बास तयार आसा आनी थंयसर 100 रुपया दिवंक आसा. भुरग्यांनी दिजें म्हणना, हांव फिरगजे तर्फेन हांव दितां. देखून सगळीं भुरग्यांनी येता आसतना तुमचो लोभ खाण घेवन येवचें. निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा प्रायस्त पाद्र्याबांक खाणीक जावन 180 kg तांदूळ, 74 kg गोवा पीठ, 1 बॉक्स बिस्किट्स आनी इतर वस्तू दान जावन दिल्यात. ह्या निवृत्त याजकाच्या घरांत ह्या फिरगजेंत सेवा दिल्ले ते एक पाद्र्याब आसात. गेल्या त्या वर्साय आमी थोड्यो संगती वरवीं कलेक्ट करून तांकां दिल्लें. 15 दिसांच्या वरवेक तांकां तें साध्य जाता. लगभग म्हयन्याक लगभग 1 क्विंटल तांकां गोवा पीठ गरज पडटा. कित्याक म्हळ्यार सकाळी पाद्र्याब तुमकां गोत आसा प्राय जाताना डायबिटीज सुरू जाता आनी ताच्या मागीर चापाती येयल्ल्योच्यो सकाळीं आनी सांजेर म्हूण सांगता आसतना. पूण तुमी मोगच्यो न्हू ही कुमो केल्या. हांव तुमकां सांगता ही एक बरी रिवाज निमाण्या ब्रेस्तारा निवृत्त याजकां पासून मागचें. ही बरी रिवाज दया करून येवच्या वर्सा पाद्र्याब सांगनात त्यारी तुमी तुमचेच सकी हाडचें आनी ह्यो वस्तू आमच्या निवृत्त पाद्र्याबांक दिवच्याक विनंती हांव करतां. देखून दान दिल्ल्या देखून ह्यो वस्तू हांव रुपार दान दिल्ल्या सोमेस्तांचो उपकार बावडटा. इस्कोलाक नवो बास्केटबॉल जाला आनी हे 2 पोल्स गरज आसा. एका पोलाक लगभग 75,000 आनी 2 पोलांक म्हणटना 1.5 लाख रुपया गरज आसा. आनी हाका दान जावन रुपया 50,000 सुनील आनी रोशल डिसोजा लूड्स वाडो आमच्या दक्षिण आमच्या बंटवाळाचो तो फॉरेस्टर ऑफिसर तो जावन आसा ताचो ह्या वखदां हांव उपकार बावडटां. देव बरें करूं म्हूण सांगता. कॅथोलीक सभेचो अध्यक्ष जावन प्रकाश वास, कार्यदर्शी जावन सचिन नोरोण्णा आनी वेंचून आयिल्ल्या सर्व हुद्देदारांक अभिनंदन पाठोवन बरें मागता. फाल्यां सांजेर 6 वरांचेर फर्ला फिरगजेंत कोंकणी कॉमेडी नाटक SPG ट्रॅव्हल्स प्रदर्शन जाता. तुमकां पुरसोत आसल्यार वशयेत धर्मार्थ तुमकां मोगाचें आपोवणें थंयसर आसा. येवच्या आयतारा सकाळींच्या मिसा उपरांत ल्हान क्रिस्तांव केंद्रीक समितीचें मिटींग आसा. येवच्या आयतारा वाड्या जुमात्यो दुखी सायबीणचो वाडो रिचर्ड फोन्सेका 4:30 वरांचेर, लोरेत मायचो वाडो विक्टर पावलीन डिसोजा 4:30 वरांचेर, पोंपई वाडो नेल्सन वाल्डरांच्या घरा 4:30 वरांचेर. इगर्जे खातीर दान एंड्रिया डी अल्मेडा कोसेसा वाडो रुपया 5,000, एडविन कॅरोलिन सल्डाना कणजार कारकळ रुपया 5,000. ग्राउंडाक एक हाय मास्क लायट, हांगासर 3 हाय मास्क लायट आसात. ते आमच्या अरुण मार्तन्स दिल्ले, तातूंत एक लायट गेल्लो, परत ताणें हो हाय मास्क दान जावन दिला. इगर्जे मेसा वेळार मार्ची कांपेन रुपया 9,000ची. आज तुमी आयकले एक दुसरो आवाज. हे आशेल आनी निशेल सल्डान आमच्या आल्तार भुरग्यांच्या नांवान तांच्या आवय बापायन दान दिल्ली जावन आसा. हांचो सोमेस्तांचो आनी कुटुंबाचो उपकार बावडटा आनी जिवंत क्रिस्ताची शांती करपाक मागता. ह्या हप्त्यान सडीत मिसा एप्रिलाच्या 6 तारखेर सोमारा म्हणजे फाल्यां आनी परवां 11:30 वरांचेर 7व्या दिसाचे आनी म्हयन्याचे मीस संगता मेळून देवादीन नॉर्बर्ट सल्डाना हाचे पासत लूड्स वाडो. एप्रिलाच्या 11 तारखेर शनवारा सकाळीं 11:30 वरांचेर वर्साचे मीस देवादीन मावरीस डिसोजा सा पेद्रू वाडो. फिरगजेंत मरण लूड्स वाडो नॉर्बर्ट सल्डाना आयतारा रातीन देवादीन जालो. ताच्या आत्म्याक सस्नाचो विशव मागता हांव आनी दुखेस्त कुटुंबाक बुजवण पाठयता. आमच्या आल्तार भुरग्यांचोय उपकार करता. कोण पडलें एकलें न्ही? ओके.
निमाणें ब्रेस्तारा मागीर आयच्या दिसा शुक्रारा निमाणें शुक्रारा सांगाताच पुरशावाच्या दिसा तळयांच्या आयतारा तांणी लोप घाला तांचोय हांव उपकार बावडटां. मस्त वावर आसता कित्याक म्हळ्यार दूम तयार करचें आनी त्या दग्गींत रावचें असल्या संगतीन जाल्यारय आमच्या भुरग्यांनी जायतो वावर दिला देखून तांचो हांव उपकार बावडटां. देव बरें कर म्हूण सांगता. मिस जाल्या तक्षण मोगोचनो तुमकां हांगासर चिकन रोल्स आनी माल्ट तयार आसा तें तुमी स्विकार करयेत. आतां कार्यदर्शी येवन दान दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगता आनी ह्या वेळा दान दिल्ल्यान येवन मनाची वात स्विकार करच्याक हांव विनंती करतां. मोगचनो आयच्या फेस्ताच्या संभ्रमाक आदार दिल्ल्यांची नांवां वाचतना विगार बापातावन मानाची वात स्विकार करची. सिंथिया डिसोजा आनी कुटुंब लुड्स वाडो ₹25,000. लॅन्सी रेगो आनी कुटुंब JMJ बेकरी अँड स्वीट्स लुड्स वाडो 5,000. फिलिक्स पिंटो आनी कुटुंब आल्लीपादे 5,000. आयजाक वास आनी कुटुंब कोसेसांव वाडो 5,000. विजय रेशमा रॉड्रिगस बाळोक जेजू वाडो 5,000. सचिन आनी मारिया नोरोना बाळोक जेजू वाडो 3,000. ग्लेशविन डिसोजा सोर्नाड वाडो 3,000. जेकब लसरादो आनी कुटुंब कुपराडी वाडो 2,500. 2,000 दिल्ल्यांची नांवां. तेरेजा पिंटो आनी कुटुंब आर्ला दुसरो वाडो 2,000. संतोष पिंटो आनी कुटुंब आर्ला दुसरो वाडो. रोनाल्ड क्रास्ता आनी कुटुंब दुखे सायबीन वाडो. रिचर्ड आयरीन डिसोजा आनी कुटुंब लुड्स वाडो. जेकब डिसोजा आनी कुटुंब नित्यादर वाडो. वलेरियन सिंधू सिक्वेरा आनी कुटुंब सोर्नाड वाडो. जेराल्ड बर्बोज आनी कुटुंब सोर्नाड वाडो. डेनियल पिंटो आनी कुटुंब सान पेद्रू वाडो. रोनाल्ड डिसोजा आनी कुटुंब सान फ्रांसीस सावेर वाडो. मनोज आनी सुषमा डेसा कुपराडी वाडो ₹1,500. सेलिन डिसिल्वा आनी कुटुंब लुड्स वाडो. रेचल आनी इशल रॉड्रिगस पंपई वाडो. चार्ल्स फेर्नांडीस आनी कुटुंब सोर्नाड वाडो. प्रवीण पिंटो आनी कुटुंब आर्ला पयलो वाडो ₹1,000. आतां 1,000 दिल्ल्यांची नांवां. मिल्ड्रेड लोबो आनी कुटुंब आर्ला पयलो वाडो. एवलिन लोबो आनी कुटुंब आर्ला पयलो वाडो. नाव नाकाम आर्ला दुसरो वाडो. रोशन डिसोजा आनी कुटुंब आर्ला दुसरो वाडो. एरन एंड एरल लोबो आर्ला दुसरो वाडो. वेलिटा एंड वेनिल्डा मॉनिस कोसेसांव वाडो. स्टॅनी बर्बोजा आनी कुटुंब दुखे सायबीन वाडो. सेवरीन वेगस आनी कुटुंब बाळोक जेजू वाडो. रिचर्ड मिरंदा आनी कुटुंब बाळोक जेजू वाडो. विल्मा रस्किना आनी कुटुंब बाळोक जेजू वाडो. लीना डी अल्मेडा आनी कुटुंब कुपराडी वाडो. जेसन डिसोजा आनी कुटुंब कुपराडी वाडो. रॉबर्ट डिसोजा आनी कुटुंब कुपराडी वाडो. वलेरियन आयरीन डिसोजा आनी कुटुंब कुपराडी वाडो. जुलियन रॉड्रिगस आनी कुटुंब कुपराडी वाडो. एवजिन सिक्वेर आनी कुटुंब लॉरेत माय वाडो. डेनिस अनिता लोबो आनी कुटुंब लॉरेत माय वाडो. डेनिस नतालिया डिकोस्ता आनी कुटुंब लुड्स वाडो. आयवन लविना डिसोजा आनी कुटुंब लुड्स वाडो. रुबेन पिंटो आनी कुटुंब लुड्स वाडो. फिलोमिना डिसोजा आनी कुटुंब मोगर्नाड. जेराल्ड क्रास्ता आनी कुटुंब नित्यादर वाडो. सिल्वेस्टर लुईस आनी कुटुंब पंपई वाडो. पाउल पिंटो आनी कुटुंब सोर्नाड वाडो. सिरिल बर्बोज आनी कुटुंब सोर्नाड वाडो. राजेश लविटा लोबो आनी कुटुंब सान पेद्रू वाडो. जेनिशा आनी प्रिमा लसरादो कुपराडी वाडो ₹60. आतां ₹50 दिल्ल्यांची नांवां. विक्टर रोशन लोबो आनी कुटुंब आर्ला दुसरो वाडो. आल्बर्ट पिरेरा आनी कुटुंब बाळोक जेजू वाडो. नाव नाकामून कुपराडी वाडो. हेनरी मिनेजेस आनी कुटुंब नित्यादर वाडो. एवजिन डिसोजा आनी कुटुंब पंपई वाडो. रोनाल्ड मिनेजेस आनी कुटुंब पंपई वाडो. नाव नाकाम पंपई वाडो. नॉयल लोबो आनी कुटुंब सांत आंतोन वाडो. मार्सेल लोबो आनी कुटुंब सांत आंतोन वाडो. तशेंच सावंड स्पॉन्सर केला पल्स सावंड सासो मालक रॉयडन पायस आनी वेलंकनी सावंड सासो मालक विन्सेंट फर्नांडीस. तशेंच फुलां
फ्लावर डेकोरेटर्स असो मालक नवीन डिसोजा. दयेकरून कोणाची नांवां चुकून गेल्यानंतर तुम्ही येवन विगार बापातावन मानाची वात स्वीकार करची. देव बरें करूं. मुगुचुनो फाल्यां सकाळी मिसा उपरांत आमी पवित्र उदक ह्या आगमेंत वाणतल्या. आज आमी वाणचे ना पूण फाल्यांच हे जे म्हणना हांवें तुमकां सांगलां एक हप्तो आसा हांगासर 2 हप्ते जाल्यार आसा आगमेंत पोरनें जायना तुमी उडा आसतोरा देखून फाल्यां ते सकाळीं वचून दडबडोन व्हरचें नाका. दुसऱ्या सुवातेर थंयसर आगमेंताक परत्याक उदक भरसून दवरची गरज ना. गेले ते वर्सा हांवें तुमकां सांगलां आगमेंत उणें जाल्यार परत्याक हांव थंयसर आशिर्वादीत करता. परत्याक इल्लेशें करना परत्याक ताका उदक भरून दवरचें ती सवय करची नाका. देखून आगमेंत नातल्यार हर एक आयतारा येतात बोटलो हाडची आंगातान आगमेंताच्या ड्रमात हांव तुमी तें व्हरयात. सर्व आमी उबे रावया. ह्या हप्त्यांत हांव थोडे दीस ना तुमच्या आत्मीक गरजां पासत पाद्राबाक मेळचें येवच्या शुक्रारा पर्यंत हांगासर हांव आसना. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवें आसो. जिवंत क्रिस्ताच्या विशेष आशिर्वादा खातीर तुमची तकली बागयात. जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाच्या दाबाजीक पडबे दिसा सर पदवेदार देव बाब तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी दयाळपणी सगळ्या पातकांत ती तुमकां निवारू. जेजूच्या कश्ट मरणाचो काळ संपतस संतोष भरीत काळजांनी ताचें पुनर्जिवंतपण तुमी संभ्रमतात. उतरावरती आनंदान सस्नाचे परबेंत तुमी वांटो घेवंक पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवें आसो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आलेलुया आलेलुया. देवाचें व्हड उपकार. आलेलुया आलेलुया. लोरेत सायबिनी बगेन कुर्साचे कुरवेणी बरम कामचे दवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावी आमेन. 4 जगणी ह्या कुशेन तणपिवण आणि फळार दवरला तुमी तें स्वीकार करचें. तुमी हाडलेल्यो वाती दया करून घरा व्हरा हांगासर दवर नाकात.